नमस्कार इश्टानो. आयज 18 सप्टेंबर 2025 जे घडले ते अत्यंत डेंजरस, हायली डेंजरस म्हणटा पळय तशें घडलेलें आहा. दिसा धवळा दनपारच्या काळार पणजे कॅपिटल सिटीन ट्रायबल लीडर आनी सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक 5-6 जाणांनी मेळोन धरलो आनी अक्षरशः मारलो, झोड काडलो तेजो. सारके 3 रस्त्यार जंक्शनाचेर कोणाचोच भंय उरलेलो ना. आनी जेन्ना सरकार जी शासन चलयता ती फक्त सेटिंगां करचेल्या धंद्याक पेटलेली आसता न्हू, तेन्ना अशी दुर्दशा जाता. पूण आमी हेच सांगीत आहा की जेन्ना कायद्याचो भंय उरना न्हू, तेन्ना अशी परिस्थिती जाता. फक्त सेटिंगाच्यो गजाली सेटिंगां करून 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 ही परिस्थिती पावयला. आनी सीएम हेजेर स्टेटमेंट दिता. कितें दिता वाचून दाखयता तुमकां. Reacting to the brutal attack on social activist Rama Kankonkar, Chief Minister Dr. Pramod Sawant says the government will not tolerate such incidents. Police has been instructed to arrest those who are behind this attack as soon as possible and they will be punished for it. प्रॉब्लम हो हांगाच आसा. सीएम सांगता आपूण पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दितलो. सिस्टम खंय आहा? पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दितो कोणी ते आपले काम चालू करतले? हॉटेलांतले वेटर ते तूं ऑर्डर दिले काय वचोन ते घेवन येतले? सिस्टम आसता न्हू. पूण ती सिस्टम ह्या पॉलिटिशनांनी आनी ह्या MLA मिनिस्टरांनी ऑब्स्ट्रक्ट करून थेयल्लेली आसा. आनी हे जे सारके आमचे जे ऑफिशल्स आसात पळय, तांकां आतां सिस्टम पाळपाची इच्छा उरलेली ना. हे MLA मिनिस्टर जे आसा ते तेंचे मायबाप जाल्लेले आहा. ते इन्स्ट्रक्शन दितो कोणी ते काम करताले. आतां जर तेका लागून रामाक थंयसर मारलो, तेका लोकांनी काडून सायडीक बसयलो, एम्बुलन्स येवपाक 40 मिनटां लागली खंय. हॉस्पिटलान पावतो कोणी पुलिसान कंप्लेन रजिस्टर करूंक ना म्हणून सांगताले आजुनूय. आनी अर्दो दीस सोंपतो कोणी सीएम सांगता पुलिसांक आपूण इन्स्ट्रक्शन दिला आतां तिणसाणचें. चल्ला कितें? कायद्याचो भंय, कायदो पाळन करप आसता. लॉ हॅज टू बी फॉलोड, इम्प्लिमेंटेड. कांयच उरलेलें ना. कायद्याचो भंयूच उरलेलो ना. हे सगळे मायबाप जावन बसला. आयज हे आसा, फाल्यां आनीक कोण येतले, परवा आनीक कोण येतले. पूण जर सिस्टम फंक्शन जायना जाल्यार हो रिस्क सदांच उरतलो. आनी तेका लागून आमी सांगतात की हे जे करतात न्हू, हे भरपूर डेंजरस ट्रेंड सेट करता. आनी ही डबल इंजीन सरकार गोंयकारांक व्हरोन फोंडान घालतली. प्रत्येक जाण सेटिंगांक पेटलेले आहा. सेटिंग, कमिशनां, आपल्याक कितलो वांटो मेळटलो तितल्यांचेरूच ही सत्ता चल्लेली, सरकार चल्लेली आहा, शासन चल्लेलें आहा. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्यो गजाली सांगतात ह्या आमकां. ते होम मिनिस्टर, मुखेलमंत्र्याक लज दिसूंक जाय. लज कांयच जमना तेजे कडेन. कित्याक तर तो बसला बावलो कसो थंयसर खुर्चेर आडोवन सामको. इतले तेजे मिनिस्टरांनी करप्शन केलें. धडधडीत आजुनूय करप्शनां चल्ला. लॉ एंड ऑर्डराची सिच्युएशनाची देशधडीक लागलेली आहा परिस्थिती. तरी कांयच ना. तो सांगता आमची डबल इंजीन सरकार. खंयचे दिशेन व्हरता ती गोंयाक आनी गोंयकाराक ते पळया न्हू. आनी लोकांकूय कशें कितें दिसना. कितें तुमच्या घरांतल्यांचेर असो प्रसंग येयसर वाट पळयतात? मागीर पळय, आयज रामाचेर अटॅक जालो, फाल्यां आनीक कोणाचेर जातलो. आयज रामाचेर जालो, तुमी भायर सरचले ना. फाल्यां तुमचेर कोणाचेर जातलो तेन्ना बाकीचे लोक भायर सरचले ना. अशेंच डिवायड एंड रूल म्हणटात ते. आतां जर सुद्दां उगी रावले जाल्यार खूब डिफिकल्ट जातलें इश्टानो, खूब डिफिकल्ट जातलें. कित्याक हांगाच्यान ह्या पोजिशनाच्यान, ह्या परिस्थितीच्यान रिवर्स वचपाक खूब डिफिकल्ट जातलें. लँड ग्रॅब्स चल्ला, जाग्यांचो अक्षरशः धंदे चल्लेले आहा.
तो ब्रोकर मिनिस्टरान परत त्या गंगा रेड्डीचेर झोन चेंज एप्लिकेशन एप्रूव केलां आनी गॅजेट केल्लेलें आहा. तुमकां कांयच पडलेलें ना आनी ह्या सरकाराक तेणी करप्शन केलें 2000 कोटीचे. ऑपोजिशन MLAंची तोंडां उगडाना, मिडियान रिपोर्ट येयना, न्यूज येयना. इतल्या सकयल्या स्तरांचेर पावल्ली आसा हे सरकार. मिडियावाल्यांक कितें दिसता आमी सरकारांचे पांय धरून रावले म्हणटकूच आपूण सेफ म्हणून? तुमचें काम कितें? तुमचो रोल कितें ह्या सिस्टमान समजून घेवपाक जाय न्हू. ऑपोजिशनाचो रोल कितें, मिडियाचो रोल कितें? इट्स पथेटीक आनी इट्स व्हेरी व्हेरी डिसअपॉयंटींग ऑफ अ होम मिनिस्टर. ताका जर मात सुद्दां लज उरलेली आहा न्हू, ही हॅज टू रिजायन एंड गिव दॅट पोजिशन टू मिस्टर रवी नायक. ही कॅन परफॉर्म मच बेटर बिकॉज ही हॅड शोन, इस्टॅब्लिश हिमसेल्फ, प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ होम मिनिस्टर. मामी गव्हर्मेंटान आसतना तेजे चेड्याक अरेस्ट करपी मनीस तो. आनी तुमच्या कार्यकर्त्यांक, तुमच्या कार्यकर्त्याचे इश्टांक सुद्दां धरले जाल्यार तुमी इन्स्ट्रक्शन दिता काय करप ना, सोडा ताका, अशें चल्लां. हेका सिस्टम जेन्ना काम करिना न्हू, ज्या मनशाच्या हातीन कंट्रोल आसता पळय तितले पुरतीच सिस्टम चलता. आनी दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस स्टेटमेंट what CM has given. I have instructed police. What police was doing? Waiting for instructions? Very bad, very bad. हे जर इश्टानो समजून घे, एसेस करा सिच्युएशन. तेका एका दोळ्यान दिसना आतां रामाक, इतलो मारला तेका. गेल्लेले पळोवपाक आमी हॉस्पिटलान तेका. खूब वायट परिस्थिती आसा. आनी जशें शासन चलता पळय तशी परिस्थिती तुमचेर आयज नाल्यार फाल्यां डेफिनेटली येवपाची. म्हणून आमी सांगता, लडा. जेन्ना तुमी लडपाचें सोडटात पळय आनी दुसऱ्यांच्या हातान कंट्रोल दिता न्हू, आनी तेय बीन आतांतले इनकॉम्पिटंट मुखेलमंत्र्याच्या हातान, तेन्ना असली परिस्थिती येवप स्वाभावीक जाता. आमी लडटले. तुमकां कितें करपाक जाय तुमी विचार करा. देव बरें करूं.